केंद्रीय सांख्यिकी खात्यान देशातल्या लोकांच्या खर्चाचे सर्वेक्षण केले। त्यांनी गोयच्या गावगिऱ्या वाठारांचो जाल्यार 18 शारांचो अभ्यास करतना एकूण 683 घरांचे सर्वेक्षण केले। जाल्यार पुराय देशात त्यांनी 2,60,000 घरांचे सर्वेक्षण केले। हातूंत शारी आनी गावगिऱ्या वाठारांतल्या लोकांचो वेगवेगळो अभ्यास केल्लो। ह्या अहवालाचो पयलो भाग फेब्रुवारीत प्रकाशित जाल्लो, जाल्यार दुसरो भाग 4 दिसा पयलीं जाहीर केला। केंद्रीय सांख्यिकी खात्यान ह्या सर्वेक्षणाचो अहवाल जाहीर केला। ते प्रमाण गोंयांत खंयच्या वस्तूंचेर गजालींचेर कितलो खर्च करतात ते आयज आमी हे व्हिडिओ वरवीं जाणून घेवया। नमस्कार, हांव प्राची गांवकर। भांगरभूंयचे विशेष कार्यावळीत येवकार। गोंयांतल्या शारी भागात दरेकी मनशाक वेगवेगळ्यो वस्तू घेवपाक म्हयन्याक 8,734 रुपया खर्च येता। हातूंतले सगळ्यांत चड 1,561.16 रुपया म्हळ्यार ताच्या खर्चातले 17.87% रुपया भायली खाणां आनी वेगवेगळ्या पेयांचेर खर्च जाता। पुराय देशातल्या दरेकी मनशांचो खर्च पळयल्यार गोंयकार ह्या गजालींचेर सगळ्यांत चड खर्च करता म्हणून स्पष्ट जाला। अहवाला प्रमाण गोंयांतल्या शारी भागात जेवणखाण विभागात दुसऱ्या क्रमांकाचेर नुस्तें, तांतयां आनी चिकन मटन घेवपाक पयशे मोडटात। ह्या गजाली खातीर म्हयन्याक दरेकी 655 रुपया खर्च करतात। हाचोच अर्थ 7.50% रुपया मांसाहार खरेदीक वता। दूध आनी दुधाच्या पदार्थां खातीर दरेकी म्हयन्याक 449.93 रुपया म्हळ्यार 5.15% खर्च जाता। जेवणखाणाच्या विभागात दरेकी एकूण 4,110.2 रुपया खर्च जाता। फळां घेवपाक दरेकी म्हयन्याक 349.57 रुपया खर्च जाता। तशेंच कड्डणां खातीर दरेकी 291.98 रुपया, भाजयेक 280.52 रुपया, मसाल्याक 178.16 रुपया, खावपाच्या तेलाक 125.95 रुपया, दाळीक 89.96 रुपया आनी साखरेक 30.55 रुपया खर्च करतात अशें ह्या अहवालात म्हळां। गोंयांतल्या शारी भागात जेवणखाण सोडून हेर गजालींक दरेकी मनीस म्हयन्याक 4,623.84 रुपया खर्च करता। हातूंत सगळ्यांत चड 923.69 रुपया हे वेगवेगळ्या प्रकारच्या येरादारी खातीर खर्च जाता। वेगवेगळ्यो वस्तू घेवपा खातीर दरेकी 635.9 रुपया, वैजकी उपचारांक 460.39 रुपया, इंधन आनी विजे खातीर 427.70 रुपया, शिक्षणा खातीर 205.11 रुपया, जाल्यार पान, तंबाखू आनी हेर गुळी पदार्थां खातीर दरेकी म्हयन्याक 148.49 रुपया खर्च जाता। अहवाला प्रमाण नुस्तें, तांतयां, मटन, चिकन खरेदी करपाचे वळेरेंत 7.50% खर्चा सयत मांसाहार खरेदीत गोंय देशात 9वे सुवातेर आसा। हो आसलो प्रतिनिधी पिनाक कल्लोळी हांचो विशेष रिपोर्ट। खिणाखिणाक ताज्यो घडणुकी आनी दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर। भांगरभूंयचो फेसबुक, इंस्टाग्राम आनी ट्विटर फॉलो करपाक विसरू नका। ताज्यो खबरो वाचपा खातीर भेट दियात भांगरभूंय वेबसायटीक www.bhangarбуй.com। तशेंच आमच्या यूट्यूब चॅनलाक सबस्क्रायब करात।